नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षाच्या 2 दिवसाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रधानमंत्र्यांनी यूपी लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा खातीर 370 सुवातींची दवरल्या मोख. देशाक उदरगतीकडे व्हरपाचो हावेस जाल्यार विरोधी पक्षांचेर प्रधानमंत्र्यांची खर टिका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां उत्तर प्रदेशातल्या संभनाथ कल्कीधाम देवळाच्या बुनियादीचो बसयतले फातर. 10 लाख रुपया कोटी खर्चाच्या कल्याणकारी योजनेची जातली सुरुवात. संस्कृतातले विद्वान जगद्गुरू रामभद्राचार्य आणि नामनेचे उर्दू कवी गुलजार हांची 58व्या ज्ञानपीठ पुरस्कारा खातीर निवड. चार दिसांच्या कावी कला कार्यशाळेचो आयज जालो समारोप. आपले काम म्हळ्यार एक भक्ती आणि ते मानन करचें राज्यपालांनी उक्तायलें मत. आणि भारत आणि इंग्लंडा मजगती सुरू आशिल्ल्या तिसऱ्या कसलोपी क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 434 धांवड्यांनी मेळयले जैत. रवींद्र जडेजा थारलो मॅन ऑफ द मॅच. आणि त्या खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पक्षाक फुडल्या 5 वर्षांत मोठ्या गतीन काम करून 370 जाग्यांची मोख दवरूंक जाय. अजून मेरेन 25 लाखांच्या वयर महिलांची खाती भारतीय जनता पक्षान सुरू केल्यात. राम मंदिर निर्माण करून साबार राम भक्तांक खोशी दिल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. 18 वर्सांचेर जे तरणाटे पावल्यात ते देशातल्या 18व्या लोकसभेत वांटेकार जातले अशें तांणी मुखार सांगलें. जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं. अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है. हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है. हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है. हमें सबका विश्वास हासिल करना है. और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी. देशाक उदरगतीकडेन व्हरपाचो भाजपाचो हावेस आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा. मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं. अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता. मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं. देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है. और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं. विरोधी पक्षांचेर टीका करताना तांणी सांगलें की विरोधी पक्षाकडेन विकसित भारताचे सपन लेगीत ना. भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है. बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं. एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने. जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है. और हमारा वायदा है विकसित भारत का. इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते.
सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। काँग्रेस पक्ष व्यक्तिगत विरोध करता त्यांच्याकडच्यान देशाक वाटोवपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें। देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। भारतीय जनता पक्षाचे 2 दिवसाचे राष्ट्रीय अधिवेशन सध्या दिल्लीच्या भारत मंडपमात सुरू आसा। आयज ह्या अधिवेशनाचो दुसरो दीस। आयज अधिवेशनात विरोधी पक्षान आपली नकारात्मकता, संकुचित मानसिकता आणि भ्रष्टाचाराक लागून देशाक कितेंच योगदान करूंक ना हो संकल्प सगळ्यांनी स्वीकार केलो। ह्या संकल्पाक भारतीय जनता पक्षान देश की आशा, विपक्ष की हताशा अशें नाव दिलें। संकल्प फुडाऱ्या मुखार दवरता आसतना भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की दर एका वेंचणूक मळाचेर फुडाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो संदेश घेवन आमी मुखार वतले। समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। फुडाराचो भारत आत्मनिर्भर जातलो असो हावेस तांणी ह्या वेळार उक्तायलो। मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी अधिवेशनात भव्य राम मंदिराचेर प्रस्ताव दवरलो आनी तो सगळ्यांच्या संमतीन मान्य लेगीत जालो। 22 जानेवारीचो दीस देशातल्या इतिहासात अविस्मरणीय आसा अशें तांणी सांगलें। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां उत्तर प्रदेश राज्याच्या भेटेर वतले।
फाल्यां सकाळीं संभल जिल्ह्यातल्या कल्कीधाम देवळाचो बुनियादी फातर ते बसयतले। ह्या वेळार ते कल्कीधाम देवळाच्या कलाकृतीचे अनावरणय करतले। ह्या कार्यावळीक संत, धर्मीक फुडारी आनी हेर लोक सहभागी जातले। उपरांत दनपरा 10 लाख कोटी रुपया खर्च करून तयार जाल्ल्या 24,000 कल्याणकारी येवजण्यांची सुरवात करतले। केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा फुडारी व्ही मुरलीधरन हांणी राहुल गांधीचेर टिका करीत सांगलें की राहुल गांधीन आपल्या मतदारसंघात मुळाव्या भलायकी सोयीचेर लक्ष दिवंक जाय। He is a tourist in his own constituency. So he goes once in 5-6 months. But he should also take care of the issues of the constituency. That constituency is facing man-animal conflict for more than a week. Rahul Gandhi didn't find time to visit it till now. And the reason for the death of a forest watchman, according to his family, is that he didn't get required medical assistance. Rahul Gandhi should have taken care of his constituency, ensured that at least that is a place where the frequent man-animal conflicts are there. So he should have ensured that basic medical facilities are there in his constituency. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक हांणी ममता बॅनर्जी सरकाराचेर टिका करतना सांगलें की संदेश खाली असले कितलेशेच वाठार पश्चिम बंगालात ममता सरकारान तयार केल्यात। संदेश खाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है और संदेश खाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया। उन्होंने न्याय का गुहार लगाया, उनको सेफ्टी देने के लिए गुहार लगाया। उन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। हम भी जब गए थे रामपुर तक, हम लोगों को जाने दिया था, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाया। वहां से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहा है, उसको जो बात है, उसको जो बात रखा है, उसको बदलने के लिए। अस्तंत बंगालात कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर परत परत प्रश्न उपस्थित जातात। अस्तंत बंगालातले भाजपा सांसद आणि केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार हांणी ममता सरकाराचेर खर टिका केल्या। अस्तंत बंगालात कायदो म्हणटा तो नाच जाला अशें तांणी मुखार सांगलें। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली तो अभी एक विस्फोट हो गया। ऐसे विस्फोट सारे अंदर हर राज्य में, हर जिला में है। हम भाजपा बहुत दिनों से कह रहे हैं बंगाल का स्थिति इस प्रकार है। ये आप अभी जनता के पास आ गया। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसका चर्चा हुआ, प्रस्ताव के अंदर भी है। निश्चित रूप से आप देखिए बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एक तरफ उनको अरेस्ट किया और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री ने असेंबली में कहते हैं शाहजहां इज अ गुड पर्सन, वो अच्छे लड़का है। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ उनके जो साथी शिबू उत्तम उसको अरेस्ट भी किया और दूसरी तरफ उनको जो बॉस उनको सर्टिफिकेट देता है। तो मन में क्या है? इंक्वायरी में उसको छूट दे देंगे। संस्कृतातले विद्वान जगद्गुरू रामभद्राचार्य आणि नामनेचे उर्दू कवी गुलजार हांची 58व्या ज्ञानपीठ पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या। 2023 वर्सा खातीर ज्ञानपीठ निवड समितीन शेनवारा 17 फेब्रुवारीक ह्या दोघांच्या नावांची घोषणा केली। भारतातलो हो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार आसा। भारतीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांच्या फुडारपणाखाला 19 फेब्रुवारीक फाल्यां बिहारांतल्या पाटणा शाराक भेट दितलो। बिहारात जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारी संदर्भात ही भेट आसा।
ह्या पंगडात वेंचणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे आणि अरुण गोयल वांटेकार जातले. वेंचणूक आयोगाचो पंगड आपल्या भेटे दरम्यान पयले दिसा राज्यातले मुखेल वेंचणूक पदाधिकारी HR श्रीनिवास आणि पुलीस महानिदेशक RS भट्टी तशेंच झारखंडाचे केंद्रीय सुरक्षा दळाच्या नोडल अधिकाऱ्या वांगडा भासाभास करतले. 20 फेब्रुवारीक आयोग राज्यातल्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताय प्राप्त पक्षांकडेन बसका घेतलो. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. ह्या लहानशा विसवापर्यंत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आपूण करता ते काम एक भक्ती आसा आनी ते मानान करपाक जाय असो विचार राज्यपाल P. श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायला. 4 दिसांच्या कावी कला कार्यशाळेचो समारोप सुवाळो आयज जालो आनी तातूंत ते उलयताले. ह्या वेळार राज्यपालांची घरकान्न रिटा श्रीधरन पिल्लय, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, पल्लवी धेपे, विली गोज आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयचे नामनेचे कावी कलाकार सागर नाईक मुळे हांणी 25 कलाकारांक ह्या कले संदर्भात ह्या कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले. Today seems to be a full happiness day for me because the calorie of satisfaction now I derive from this meeting nobody can count. And Grama Swaraj Sangam is based on hard work done by the ordinary citizens of this country. And even now, of course, we are an advanced, fast developing country, but at the same time, our base is now in villages. That is why we ordered 25 or 26 additional occupants, and our concept is that work is worship. गोयच्या कलेक राज्यपाल तेंको दितात, ते खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी तांचे उपकार मानले. गेले 25 वर्सां हांव आमदार आसतना सदांच राजभवनांत येता आनी ह्या 3 वर्सां फर्स्ट टायम आमकां राजभवनांत चेंजीस दिसता आनी ती चेंजीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गव्हर्नर ऑफ गोवा. हे चेंजीस जे जाले इज ओनली बिकॉज ऑफ गव्हर्नर ऑफ गोवा. कारण ताचे पयलीं जेन्ना 2 वर्सां पयलीं तांणी कॅन्सर पेशंटाक आनी जे डायबेटीस पेशंट आशिल्ले तांचे खातीर मदत करपाक सुरवात केली आनी तातूंतल्यान एक निश्पन्न जालें की खंय तरी गोंयच्या अस्तित्वाची जाग दवरून ते काम करतात. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे गोंय विद्यापीठाचो दर्जो वाडोवन विद्यापीठाक नवी दिखा दिवपा संदर्भात आभार मानले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उच्चतर शिक्षा अभियाना अंतर्गत गोंय विद्यापीठा खातीर 100 कोटी रुपया खर्च करून विद्यापीठाचो दर्जो सुदारला. मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगले की प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या पालवान गोंय विद्यापीठाचो आता दर्जो वाडलो. पीपल्स परिवारान आपले वर्सुकी प्रदर्शन काल विद्यालयात घडोवन हाडले. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणाक आणि तांच्या कलेक प्रोत्साहन दिवपा हेतान तशेंच राष्ट्रीय शिक्षण नीतीक अनुसरून हे प्रदर्शन आशिल्लें. ह्या वेळार भुरग्यांनी कला, समाज विज्ञान आणि हेर मळांचेर आपल्यो कलाकृती प्रदर्शित केल्यो. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो आनंद घेतलो. आणि आता वचूया खेळा मळार. भारताच्या बायल बॅडमिंटन गटान इतिहास रचला. भारतीय बायल बॅडमिंटन पंगडान शानदार खेळ करीत आशियाई बॅडमिंटन वस्तादपण मेळयलां. निमाण्या खेळांत भारतान थायलंडाचेर 3-8-2 अशें जैत मेळयलें. पयल्याच खेपेक भारतान अशा तरेच्या खेळांत वस्तादपण मेळयलां. ह्या खेळांत
भारताच्या वतीन PV सिंधू, गायत्री गोपीचंद, क्रिसा जॉली आणि तरणाटो शटलर अनमोल खरब हांणी आपापले खेळ जिखले. आणि आता क्रिकेट. गुजरातातल्या राजकोटात भारत आणि इंग्लंडाच्या मजगती सुरू आशिल्ल्या तिसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान इंग्लंडाचेर 434 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. इंग्लंडान भारताच्या 557 धांवड्याच्या मोखीक जाप दितना दुसऱ्या डावात सगळे गडे वगडावन फक्त 122 धांवड्यो केल्यो. हाचे पयलीं भारतान दुसऱ्या डावात 4 गडे वगडावन 430 धांवड्यो करून खेळ घोषीत केल्लो. भारत 556 धांवड्यांची भारतान आघाडी घेतिल्ली, जातून यशस्वी जयस्वाल हाचो दुहेरी शेकडो आस्पावता. ताणें 236 बॉलांत 214 धांवड्यो केल्यो. आयज सकाळी भारतान खेळपाक सुरवात केली तेन्ना शुभमन गिल आणि कुलदीप यादव हांणी खेळाक सुरवात केल्ली. शुभमन गिलान 91 जाल्यार कुलदीप यादवान 27 धांवड्यो केल्ल्यो. नवो खेळपाक देविल्लो सरफराज खान हांणी सेगीत दुसऱ्या डावांत लेगीत अर्ध शेकडो करतना 68 धांवड्यो केल्यो. उपरांत खेळपाक देविल्ल्या इंग्लंड पंगडाचो खेळ पुरायपणान गडगडलो. मार्क वूड सोडल्यार हेर सगळे फलंदाज फक्त मैदानाचेर आयले आनी परतून गेले. पयल्या डावात शेकडो केल्लो बेन डकेक 4 धांवड्यो कडून धावबाद जालो. इंग्लंडाच्या वतीन मार्क वुडान सगळ्यांत चड 33 धांवड्यो केल्यो. दुसऱ्या डावात रवींद्र जडेजा हो भारताचो यशस्वी गोलंदाज थारलो. ताणें 12.4 षटकांत 41 धांवड्यो दिवन 5 गडे बाद केले आनी तो मॅन ऑफ द मॅच थारलो. कुलदीप यादवान 2 जाल्यार रविचंद्रन अश्विन आणि जसप्रीत बुमराह हांणी एक गडो बाद करपाक यश मेळयलें. फुडलो कस लावपी क्रिकेट खेळ 23 ते 27 फेब्रुवारी मजगती झारखंडात JSCA आंतरराष्ट्रीय मैदानाचेर जावपाचो आसा. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षाच्या 2 दिसाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रधानमंत्र्यांनी येवपी लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा खातीर 370 सुवातींची दवरल्या मोख. देशाक उदरगती कडेन व्हरपाचो हावेस जाल्यार विरोधी पक्षांचेर प्रधानमंत्र्यांची खर टिका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां उत्तर प्रदेशातल्या संभलांत कल्की धाम देवळाच्या बुनयादीचो बसयतले फातर. 10 लाख कोटी रुपया खर्चांच्या कल्याणकारी योजनांची जातली सुरवात. संस्कृतातले विद्वान जगद्गुरू रामभद्राचार्य आणि नामनेचे उर्दू कवी गुलजार हांची 58व्या ज्ञानपीठ पुरस्कारा खातीर निवड. चार दिसांच्या कावी कला कार्यशाळेचो आयज जालो समारोप. आपले काम म्हळ्यार एक भक्ती आणि ते मानान करचें, राज्यपालांनी उक्तायलें मत. भारत आणि इंग्लंडा मजगती सुरू आशिल्ल्या तिसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान इंग्लंडाचेर 434 धांवड्यांनी मेळयलें जैत. रवींद्र जडेजा थारलो मॅन ऑफ द मॅच. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.